हो एक पिपल्स मुवमेंट गोंयांत कोळसो नाका म्हणटा आनी आज तांणी अवेरनेसूच न्ही पूण जेन झी म्हणल्यार फुडली पिळगी जी आमचे गोंयचो फुडार आहा तांकां वयर काडल्या आनी तांच्या हातान लढो दिलो हाच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता। आमचो पूर्ण तेंको तांकां आसतलो पूण म्हाका अशें दिसता की हो कोळ पार्टी म्हणटा ती बीजेपी आनी ही बीजेपी जर वचना जाल्यार हो कोळसो वचना। गोंयांत जर खरोच लोकांक कोळसो नाका जाल्यार हो सरकार उडोवपाक जाय आनी सरकार जर उडोवपाक जाय जाल्यार आमी सगळे एक जावंक जाय आनी आमी एक जाल्ले आहा। गोंयांत कोळसोच न्ही पूण हो सरकारूय उडोवपाक। आतांच जशे सगळे विरोधी पक्षाचे हांगा जे नेते आसले तेंगे सगळ्यांनी उलयल्ले आसा आनी गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन हो जो आयज कोळशाच्या विरोध जी बसका हाडलेली आसा आमी सगळ्यांनी तेंको दिल्लो आसा आनी आमी विधानसभेच्या भायर कोळशाच्या अगेन्स्ट जी आमची मोहीम आसा ही कंटिन्युअसली चालूच आसा। पूण पयला आसतले कितलेशे ग्रामसभेनी रेझोल्युशन्स घेतलेले आसा की आमकां कोळसो नाका, आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, आमकां जो रेल्वे स्टेशन जी बांदपाक सोदता जी कोळशाक लावन बांदपाक सोदता ही नाका म्हणून। आनी मुखेलमंत्र्यान जेन्ना विधानसभा सेशन आसलें हांवें उत्तर विचारलेलें की आमचो एक नेवरा रेल्वे स्टेशन जाता अशी बाकीची रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता सो ही कोणाक लागून कित्याक लागून हाडपाक सोदता तेणेन एक उतर सांगलें की ती आमी डॉमेस्टीक जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा तेका लागून हाडपाक सोदता। आनी तुम्ही पयला आसतलें जेन्ना प्रेजेंटेशन जालें आमकांय खबर आसलें की ह्या प्रेजेंटेशन जो सुप्रीम कोर्टाचो नोटींग आसा तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की ते कोळशाक लागून हाडपाक सोदता। हो बीजेपी सरकार एक नंबरचो फोटींग सरकार जाल्लो आसा। जो मुखेलमंत्री गोंयचो आसा तोय फोटींग जाल्लो आसा, तो अंदाजी जिंदाल हेंचेर चलता आनी तेकाच लागून हें गोंय जें आसा तें सोंपोवपाक सोदता। कित्याक जो कोळसो समज प्रमाण वाडलो जाल्यार गोंयकार उरपाचे ना आनी गोंयकारांनी आयज चिंतपाक जाय। आयज कितलेशे तरणाटे जावं माणकुलेशे भुरगे हांगा येयल्ले, जाणटेलेय येयल्ले, कोणाक आपणाचो प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा तेंय सांगलेलें आसा। गांवांनी आयज पळयता की व्हडली व्हडली रोड्स जो आसा ते रोड्स वाडयता, डेमोलिशन जाता, न्यू रेल्वे ट्रॅक्स येता जावं स्ट्रक्चर्स येता। सो हें सगळें घडयता आनी हें करपाक सोदता ह्या कॅपिटलिस्ट सरकार हो कॅपिटलिस्ट जी लॉबी आसा तांकां लागून करपाक सोदता। सो गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा आनी गोंयकारांनी हो उलो जो मारलेलो आसा गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन हो फुडें व्हरोन आमी खंय ना खंय हेंकां काबार करपाची गरज आसा। जशें विजयान आतां सांगलें की कोळसो जर घालयतले जाल्यार ह्या सरकाराक घरा बसोवपाक जाय। जसो कोळसो नाका तसो सरकारूय नाका। आतां आमी हें प्रेजेंटेशन पळयलें, आमी हेच्या पयलीं हें प्रेजेंटेशन पळयलें, आतां आनी डिटेल तें प्रेजेंटेशन जाल्लें। हें प्रेजेंटेशन गांवागांवांत पावपाची गरज आसा। एज अ पॉलिटिकल पार्टी आमच्या कडेन जितलें जाता तितलें आमी लोकां कडेन तें पावयतले आनी मिडिया एज अ मिडिया आमी तुमच्याय कडेन मागता की तुमी हें प्रेजेंटेशनां लोकां मेरेन पावया की लोकांक हेची सिरियसनेस कळपाक जाय। आनी थोडोच टायम उरला, फुडलें एक वर्स एक वर्स उरला, हे वर्स सावन सरकार चेंज जातलो, बदल घडटलो आनी गोंयांत जो कोळसो आसा पळय तो लायफ टायम पर्मनंटली नाका जातलो। देव बरें करूं। गोंयांत बेसिकली कोळशाचें कन्जम्पशन जायना, कोळसो कोण यूज करना गोंयांत। हो कोळसो फक्त गोंयांत येता आनी बाकीच्या राज्यांनी वयता। सो आमी पयलीं मागलेलें तेंच की गोंयांत हो कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन बंद करचो। ज्या स्टेटीक जो कोळसो जाय त्या स्टेटीच्या पोर्टाचेर तो देंवचो। हांगा गोंयकारांनी हो कोळसो आमी कित्याक ब्रीथ करप आनी तेजे सगळे दुश्परिणाम आमी कित्याक घेवप, त्याचो बेनिफीट काय आमकां कांय ना। सो आमी पयलीं मागलेलें, आतां तेच मागता आनी तें वाडत गेल्लें आसा। सो त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयांत सगळ्यांनी एक जावन आमचे हेल्थ सांबाळपा खातीर हो मुवमेंट जावपाक जाय। आनी हितूंत कोणेच हें करपाचें न्ही, धर्माक हो कोळसो कोणाच्या पोटान वयतलो तो धर्म आनी जात आनी पक्ष पळोवन न्ही। बीजेपीचे जे लिडर आसात आनी बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आसात आनी वोटर आसात तांकांय तितलेच त्रास जातले जितले काँग्रेस आनी नीज गोंयकारांक त्रास जातले तितले तांकां त्रास जातले। हे सगळ्यांनी समजून प्रत्येकान सरकाराचेर दबाव हाडून हो कोळसो गोंयांतल्यान बंद करपाची मागणी आमी सगळ्यांनी केल्ली आसा।